सातेरी केळमा देवस्थान समिती चारवणे आज आमच्या श्री सातेरी केळमा देवस्थान सणाचो 17वो वर्धापन दीस 2009 आमची मूर्ती प्रतिस्थापना झाली आणि आज इतके दिवस कंटिन्यू करून आज 17वो वर्धापन दीस आसा आणि ह्या 17व्या वर्धापना दिसा आमची सकाळपासून धार्मिक विधी झालेला आसा। सकाळी 8 अभिषेक जाल्लो आसा, सत्यनारायण पुजा धाम जाल्या। आता एकांक सुमार आरती सत्यनारायण महाआरती जातली, महाप्रसाद जातलो आणि सांजच्या 10 वरांचेर राजदीप नायक आणि ती कला चेतन मुळो हे एक धमाल नाटक आसा, विनोदी नाटक ते आमच्या सरावण्याचे जे यूथ आसा ते स्पेशली तेंच्यांनी हे स्पॉन्सर केलेलं आसा। नाटकाचें नांव आसा काणी नव्या युगाची। हे नाटक एक बऱ्या प्रमाणात आमच्या भुरग्यांक आणि पेरंट्सांक मार्गदर्शना खातीर एक मुद्दम एक नॅशनल न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सिस्टम आसा त्याच्या खातीर एक मुद्दम अशें दवरलेलें नाटक आसा आणि हे वर्धापन करपा खातीर आमच्या चरवण्याच्या गांवाच्या सगळ्या भुरग्यांनी जाणट्यांनी गेलो 1 म्हयनो भरपूर प्रयत्न केलेले आसा। हे सगळं सेटअप केलें, डेकोरेशन केलेलें आसा, प्रत्येक घरात वचून तेंच्यांनी देवस्थान समिती वर्गणी केलेली आसा। परत आज बरेचशे आमच्या गांवांतले भुरगे परत आमची दिल्लीली चेडवां भायर गेल्लेली आसा तेंच्यांनी महाप्रसाद दिल्लेलो आसा। आज जो महाप्रसादाचा वर्धापन आसा तो सगळो स्पॉन्सर केला आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांनी केलेलो आसा आणि ताका लागून आमी तांच्या 9 वरांचेर रात्री 9 वरांचेर तेंचो एक बारीकसो एक फूल घेवन देवस्थान आणि ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांचं सत्कार करपाचो प्लॅन केलेलो आसा। तेन्ना आयज हे कार्यक्रमाक 17व्या वर्धापना दिसाक सगळ्यांचे एक जेंच्यांनी सहाय्य केले, हातभार लायले तेंचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता आणि सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। तशेंच आज गोवा न्यू हबचे प्रतिनिधी येयलेले आसा, परत म्हादय वर्ताचे आमचे येयलेले आसा प्रतिनिधी, तेंच्यांनी असोच आमकां सपोर्ट करपाचो आणि तांकां धन्यवाद दिवन पुणे करता। थँक्यू।